वास्को न्यू वाड्यार बेरेस्तारा तिळसाणेर भिरांकूळ अपघात घडलो। 9 वर्साच्या चल्यान घरांतल्यान दुचाकीची चावी हाडून दुचाकी चालू केली। कासाबोल जावन ताणें गाडयेचो एक्सिलेटर ओडलो आनी दुचाकी वांगडा भुरगो झाडांतल्यान वचून घराच्या पत्र्या वयल्यान रस्त्यार पडलो। ह्या अपघातांत ताका दुखापत जाला आनी फुडल्या उपचारा खातीर ताका गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत दाखल केला। हालीं अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा। वास्को न्यू वाड्यार ब्रेस्तारा राती 9 वर्सांच्या चल्याकडेन वायट घडणूक घडली। ताणें घरांतल्यान दुचाकी चावी हाडली आनी दुचाकी चालू केली, पूण अचकीत ताका कितें जालें कळलें ना। ताणें भयान एक्सिलरेटर ओडलो आनी दुचाकी वांगडा तो चलो देंवते वयल्यान घसरून सकयल पडलो। पयलीं तो घरच्या पत्र्यांचेर पडलो, उपरांत तो रस्त्यार पडलो। रस्त्यान एक दुचाकी वताली। देवादयेन तांचो वेळ बरो आसलो। ही गाडी ताचेर पडिल्ली जाल्यार वायट घडणूक घडपाची। ह्या 9 वर्साच्या भुरग्याक दुखापत जाल्ल्यान फुडल्या उपचारा खातीर गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला। आतां हांव सकयल देंवतालो न्ही वाड्यासून एक इन्सिडंट जालो म्हणल्यार तो भुरगो तो मायनर सारको तो आतां घरान नॉर्मली गाडी भायर आसता न्हू घराच्या भायर सी तिणी चावी घरा कडली हाडली आनी गियेक लायली आनी एक्सिलेटर स्टार्ट मारली। सो आतां ते गाडी स्टार्ट मारता भुरगो तो तेका गाडी चलोवपाक येना तेणी एक्सिलेटर ओडलो पळय तो वयर ESI ओल्ड हॉस्पिटल आहा पळय निवाडे चडटेरूच ते वयर अशें फेसिंग आहले ते म्हणजे डावन आमचे निवाडे देवती देवता पळय तेका फेसिंग करून आहले तो वयरसून तो ESI हॉस्पिटलाकडून एक्सिलेटर मारलो पळय तो सोमतो सकयल ते सकयले तेंचे घराचे पत्रे बित्रे डॅमेज करून सकयले ते पवार तेंचे घर बी डॅमेज पत्रे बी डॅमेज करून तो डायरेक्ट सकयल पडलो तो पडलो ते दुसरी एक मोटरसायकल वयताली फॅमिली भुरगो बायल आनी घो तेंच्या फुडें पडलो। जर तेंचेर पडलो मोठो इन्सिडंट जावपाचो तेंकाय खंय तरी मार लागपाचो मोठो दुखापत जावपाची ती खंय तरी जीवय वचोंक शकतालो पूण खंय तरी देवाच्या आशिर्वादान कांय जावंक ना। एकाय मायनर दोळ्याक लागला पूण तेणी डॉक्टरान ताका फर्दर ट्रिटमेंटा खातीर बांबोळे धाडला कितें स्कॅनिंग बी करपाक भुरगो न्हू तो मायनर सो तेजी स्कॅनिंग बी करून तेन्ना फायनल कळलें। पूण सद्याच्या परिस्थितीन डॉक्टरांक हांव विचारलें की डॉक्टर तेजे कशी हेल्थ कशी आहा डॉक्टर म्हणपाक सद्या तरी कांयच ताका वायट सिमटम कांय ना बरो आहा फक्त दोळ्याक मार लागला दोळो सुजला आनी बाकीचे स्कॅनिंग थंय कळ्ळ्यारूच बांबोळे कळटले सो ताका बांबोळे आतां फुडें रिफर केला। सो बांबोळे तेजे आवय आहा तेजे म्हाका दिसता तेजे बापूय आसता भायल्या कामाक आसता ते सावदी खंय तरी सो ताका इन्फॉर्म करतले ते अशें इन्सिडंट जाला खंय तरी व्हडलो इन्सिडंट जाला कारण भुरगो खंय तरी ना जावं म्हणजे खंय तरी मोठो दूख आसता आमकांय खंय तरी आमी देवसून देंवतले म्हणून आयज खंय तरी रश हांगा हॉस्पिटलान येयले हे वांगडा आहले हेंचे दोळ्यान हेंचे पळयलेले आहा कितें जालां तें आप देखा ना रे सो खंय तरी मोठो अपघात खंय तरी वाटावलो कसो दिसता म्हाका देवान ताका बरो दवरचो अशें आमी प्रार्थना इतलेंच। आमकां काय खबर ना सडनली आवाज मोठो जालो सो आई म्हणपाक गोवन चॅक करूं सो हांव फाटल्या कडेन पळयत जाल्यार बोवाळ जालो की कोण तरी पडला आनी सगळे लोक म्हणपाक लागले तुमच्या वयल्यान पडला म्हणपाक लागले सो हांव फुडल्या कडेन येवन पळयलें जाल्यार आमची फूल फुडाराचें कितें पत्रे बी आसलेले न्हू ते सगळें डॅमेज जालां आमची झाडां हाती मोडला आनी कळपाक येयलें की एक ल्हानसो भुरगो तितून ऑलरेडी कांय वयल्या मोहम्मदाच्या प्रॉपर्टीन ती रेंटान ती रावता सो थंय सावन तेजे त्या भुरग्यांनी चावी ऑलरेडी लायलेली खंय आनी ती चावी लायली आनी तो एक्सिलेटर केलें तेणें आनी तो सोमतो येवन गडगडोन सकयल पडला आनी फूल हांगा डॅमेज जाला जी तुमी ऑलरेडी चॅक केला आसतलें पळयलां आसतलें। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर शिवम तिळोजी।